दोनदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. 50व्या दिसाच्या पळबे सोमयार पेद्रून जुदेवांक म्हणलें, तुमी खुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान इसवोर आनी अभिषेक केलो म्हूण इस्रायलाचे आखे घराणे थीरपणान जाणा जावचें. ही उतरां आयकून तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरां दोनदूतांक तांणी म्हणलें, भावांनो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचे बोगसणे जोडूंक जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान भासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पूर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो. तितलेय खातीर जाय ते हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्टे पिणकेंतली तुमकां सोडवून जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताच्या जोम्यान भितर सरलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची प्रितीन संसार उपोट भरला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराची प्रितीन संसार उपोट भरला. स्वभाव सर्वेस्पराचे प्रितीन संसार उपोट भरला. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात ताचे माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मोन्नांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दानो दितलो. स्वभाव सर्वेस्पराची प्रितीन संसार उपोट भरला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा. तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. स्वभाव सर्वेस्पराची प्रितीन संसार उपोट भरला. उद्गार सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी आनंद बरीच जावया. जुआंव पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. पूण मारिया समाधी लागीं भायर उबी रावन रडटाली आनी रडटाना ओडो घालून समाधीन पळय जाल्यार दोय आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें पळयले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. आनी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो
आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणले उपरांत फाटल्यान वळोन पळय जाल्यार तिणें जेजूक थंय उबो आसलो तो पळयलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारिये. तिणें वळोन जुदेकारांचे भाशेन ताका म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावं नाका. हांव अजून बापा सुरशीं चडूंक ना. म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मागदलाची मारिया गेली आनी आपणे सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिशांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, बाय, तूं कित्याक रडटाय? नियाळाक आदार. जेजू आज म्हणटा, बाय, तूं कित्याक रडटा? दोन दुताच्या इतिहासांत पेद्रू लोकांक जिवीत बदलूंक सांगता. पातकां भोगसूंक पवित्र स्नान घेयात आनी तांकां पवित्र आत्म्याची देणी मेळटली म्हूण सांगता. जोआंच्या शुभ वर्तमानांत मागदलेनाचे मारयेक जेजू दिश्टी पडटा. ती जेजूच्या समाधी भायर उबी रावता. पूण तिका जेजू दिश्टी पडना म्हूण ती रडूंक लागता. म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तें हांव नकळो. उबो आसलोल्या जेजूक तिणें वळखूंक ना. बरवशान जेजू आमच्या सांगाता आसा हें वळखून घेवया. आमचें दूख, कश्ट, रडणें जेजू एकलोच सगळें समजून घेता. ताचे शीं वेतोल्यांक तो केन्नाच परत धाडिना, पूण आमचो गरजो आयकूंक घेता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमच्या जिवितांत दूख, रडणें, एकसूरपण येता तेन्ना जेजूचेर बावाट धरूंक वावुरया.